राज्यात तिसरो जिल्हो स्थापन करपाविशीं मंगळारा सर्वपक्षीय आमदारांची बसका जाल्ली। काणकोण, धारबांदोडा, सांगे आनी केपें ह्या तालुक्यांचो आस्पाव ह्या जिल्ह्यात आसा। केपें ह्या जिल्ह्याचे मुख्यालय आसतले। बुधवारा मुख्यमंत्र्यान ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याचे नाव कुशावती म्हूण घोषणा केली। केपेंच्यान व्हांवपी कुशावती न्हंयवेल्यान हें नाव दिलां। मजगतीं तिसरो जिल्हो करपाच्या निर्णयाक मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान येवकार दिलो। सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचें सपन पुराय जाल्ल्याचें दीपक ढवळीकरान सांगलें। जाल्यार आमदार गणेश गांवकरानूय हाचेर प्रतिक्रिया दिल्या। आयकात तांचें म्हणणें। गोंयांत आतां तिसरो जिल्लो जाता ही एक बरी गोश्ट आसा आनी ह्या भाजपा मोग युतीच्या सरकारान ती जी मागणी आशिल्ली ती पूर्ण केल्या। हो तिसरो जिल्लो जो धारबांदोड्या, केपें, काणकोण आनी सांगे अशे 4 तालुक्यांतले जे लोक आसा तांकां तेंची सोय वेवस्थीत जावची म्हणून हो जिल्लोची घोशणा काल मुख्यमंत्र्यान केल्या। त्या लोकांक काणकोणच्यान मुरगांव वयचें लागतालें, सांगेच्यान मुरगांव वयचें लागतालें, कलेक्टर ऑफिसार जाय आतां थंय जिल्ला वेगळे जातले, कलेक्टर वेगळो येतलो आनी खुबश्यो सोयी उपलब्ध जातल्यो लोकांक आनी ती गरज आशिल्ली। आमची कैलासवासी सर्गेस्त माजी आमदार रवी नायकाची मागणी आशिल्ली आनी त्यांचें स्वप्न पूर्ण जालें। ठरयलें न्ही आनी म्हाका दिसता तें कशें जाय फ्रॉम द बँक ऑफ रिवर ऑफ कुशावती तेजे हेडक्वॉर्टर असल्या कारणान ते सजेस्ट केलें आसता। बाकीचे कांय चेंजीस ना। पूण केपें हेडक्वॉर्टर जर जाता जाल्यार तुमकां फिजिबल शे आसा? कांय प्रॉब्लेम ना। कितें जाता थोडे कडेन इदी मातशी तरी फाटी फुडें करचेच पडटा। व्हडले पयशे ना ते मडगांव वचपाचे पेक्षा आमचे केपें जर जालें जाल्यार सादारण 10-12 किलोमिटर लागीं आसा। कमी पडटा तुमकां। आनी लोकांचो कशें कितें हें आसा कारण जेन्ना 3rd डिस्ट्रिक्ट म्हणून जाता सो कशा तरेन तुमकां फायदो जातलो तर? सगळें तुका सांगता, म्हाजे अनुभव सांगता। जेन्ना तालुको जालो बारावो तेन्ना लोकांक कळ्ळें की बारावो तालुको जालो एकदम कितलो फायदो जालो तो लोकांक, कितलो वेळ वाचलो, कशा पद्दतीचो डेव्हलपमेंट जालो, बाकीचे सगळे जे पळय ज्यो गोश्टी मेळपाक जाय त्यो मेळ्ळ्यो त्याच प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट जातकीर तेजे पेक्षा बरें जातलें। आनी हांव स्वता तुमकां सांगता की ती एरिसा कितें आसा पळय न्ही ती अशा पद्दतीन डेव्हलप जातली आनी म्हाजो एक डिमांड आसतलो की मुख्यमंत्र्या कडेन हांव मुख्यमंत्र्याक सांगतलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।